नमस्कार. आम्ही सध्या बेडशेवाडा भुईपाल हांगासर आसा आणि हांगासर एक इलेक्ट्रिसिटीचो पोल आसा जेचेर 11 kV वायर ओडलेलो आसा आणि तो पोल आसा तो सामको बँड जाल्लो आसा. तो पोल आसा त्या पोलाक 4 सपोर्ट आसा आणि 3 सपोर्ट आसा ते एका वाटेन आसा आणि एक जो सपोर्ट आसा तो व्हाळाच्या पोलतडी एका झाडाक घातलेलो आणि ते तुम्ही माझ्या फाटल्यान झाड पळोवंक शकता की झाड ते फाटल्या पावसान उमटून व्हाळान पडलेले आसा आणि जेणे करून तो पोल जो आसा तो बँड जाल्लो आसा आणि हांगासरले जे थळावे आसा तांकां भंय आसा की हो पोल केन्नाय पडू शकता म्हणून. कित्याक तर हो एक व्हाळ असल्या कारणान हांगासरले जे लोकांच्यो म्हशी आसा त्यो म्हशी सगळ्यो ह्या उदकान बसता आणि तुमकां खबर आसतली की फाटल्या फावट ठाणे सत्तरी हांगासर एक असोच इन्सिडंट जालो. एक लायव्ह वायर आसली ती उदकान पडलेली आणि जेन्ना म्हशी त्या व्हाळांतल्यान पास जातल्यो तेन्ना थंयसर कांय म्हशींक मरण आयिल्लें. सो तो इन्सिडंट जो आसा तशा प्रकारचो इन्सिडंट हांगा जावचो न्ही म्हणून ह्या थळाव्यांनी ऑनलायन कंप्लेनूय केल्ली आसा अशें तेंचें म्हणणें आसा आणि वचून तेंच्यांनी ऑफिसांनी सांगलें आसा. पण जवळ जवळ आतां कितलोसो टायम जालो. हांव रुपेश करवत, हांव भुईपाल बेडशेवाड्यान रावता. आमच्या हांगा एक पोल आहा तो 11 kVचो लायन गेला ती. तो पोल मातसो बँड जाला. तेका 4 सपोर्टींग हे आहा सपोर्ट्स आहा. तितूंतलो एक सपोर्ट झाडाक बांदलेलो आहा तो व्हाळान पडलेला. सो तो व्हाळान पडलेला त्या व्हाळान आमची म्हशी बसता, आमच्या हांगासरल्यो म्हशी बसता. तो केन्ना इफ जर पोल तो वायर तुटार उदक भरल्यार वायर झाडाक बांदलेला तो हे जायत जाल्यार वायर पोल तुटून जर सकयल पडत जाल्यार केन्ना व्हाळान पडोंक शकता, शॉक लागू शकता. आमच्या हांगा पोरसांनी लोक आसता तांकां इफ केन्ना कितें जावं शकता. हांगा उदकूय खूब आहा त्याच्या खातीर तुमी मातशें एक्शन घेवपाचें. आमी ऑनलायन कंप्लेनूय केला प्लस सगळ्यांक वचून मेळा उलयले बट अजून कितें एक्शन जावंक ना. सुमार 2 महिने जायत येयले अजून एक्शन कितें घेवंक ना. सो हांव मागता की बेगींतले बेगीन कितें तरी एक्शन घेवपाचें आनी सॉर्ट आउट करपाचें. हांगासर तो खांबो एकतर स्ट्रेट करपाची गरज आसा किंवा जो सपोर्ट तेका आसा तो प्रॉपरली घालून तेका सारको उबो करपाचो गरज आसा जेणे करून जे थळावे आसा तेंच्या मनांतलो भंय वयतलो. सो मागता डिपार्टमेंटा कडेन की प्लीज हांगासर येवन इन्स्पेक्शन करचें आणि जे लोकांक जशें जाय तशें सोल्युशन काडून दिवचें. सो तितल्या स्टुडंटा खातीर कल्पेश गांवस. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.